पयली सुवातेर म्हाका एक क्लियर करपाक जाय, जायत्या जाणांनी म्हाका असो प्रश्न केलो की हो पॉलिटिकल मुवमेंट काय म्हणून. तेंय क्लियर करपाचें आशिल्लें की हो पॉलिटिकल मुवमेंट न्ही. दिस इज अ मुवमेंट टू सेव गोवाज आयडेंटिटी आनी नॅचरल हेरिटेज ट्री, दॅट इज कोकोनट ट्री. म्हणजे कोकोनट ट्री वाचोवपा खातीर अंडर फॉरेस्ट एक्ट कोकोनट ट्री घालो. आतां ह्या सरकारान कितें केलां, ऑन 14 जानेवारी 2016 ताणें असो अमेंडमेंट हाडला जातून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें परमिशन गरज ना. सो एनी पर्सन हू वॉन्ट्स टू कट अ कोकोनट ट्री इज फ्री टू कट अ कोकोनट ट्री. आतां जो इशू ते परत परत म्हणटात की कोकोनट ट्री, हे अशें म्हणटात एक्टिविस्ट की कोकोनट ट्री इज, आमी अशें म्हणलां, सरकारान अशें म्हणलां की तो पाम म्हणून किंवा ग्रास म्हणून तो आमचो इशू ना. तुमी कितेंय म्हणात, ग्रास म्हणत, पाम म्हणत, दॅट इज नॉट द इशू एट ऑल. ते डायवर्ट करपाक सोदता एटेन्शन, मागीर आमकां फुल्स म्हणून दाखोवपाक सोदता. दॅट इज नॉट द इशू. द इशू इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें परमिशन जें काडून घेतलां, बाय वीच एनी बिल्डर, आनी हें जें कितें केलां तें बिल्डरां खातीर केलां, फार्मर्सां खातीर करूं ना. फार्मर्साचें बेश्टें नांव, मेनली बिल्डर्सां खातीर. कारण जे हांगा कदंबा प्लेटोचेर कोण फार्मर्स आसात, जे थंय ना माड मारल्या ते, थंय फार्मर्स कोण ना, थंय व्हडले व्हडले बिल्डर्सूच आसा. मागीर गिरी म्हापसा हायवेचेर 14 माड ते कापपाचे आशिल्ले, आनी ताणें आतां कितें केलां, ते आमी प्रोटेस्ट केलो. ताणें आतां केलां सकल पॉयझन घालां माडांक, आनी वयले जे क्रावन्स आसा माडांचे, जे गिरी म्हापसा हायवे, ते ब्रावन सडनली जाल्या आफ्टर आवर आंदोलन. म्हणटकीर ते आतां कापपाचे ना, पूण तशे रितीन ते आपुणशे मेले म्हूण दाखोवपाचो हो यत्न आसा. आनी मेन इशू आमचो जो आसा, सेव कोकोनट चिपको आंदोलन, जे आमी गिरी म्हापसा केलें, गोवा वेल्ला केलें, तालिगांव केलें, कित्याक तालिगांव माड मारपाचें आसा त्या बांदार, गोवा वेल्ला माड मारपाचें आसा, नुवें केलें, उतोर्डा केलें, आनी आतां आमी तें शिवोले करतात, कारण शिवोले माड मारपाचें आसा. सो मेनली दीस इज नॉट अ पॉलिटिकल मुवमेंट. आमी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचे मेंबर ना, जावपाची आमकां इच्छा ना. आमी इलेक्शनाकय रावपाचें ना, MLA जावपाची इच्छा ना. अशे जायते प्रश्न म्हाकाय केल्ले आसा की राजकीय मुवमेंट किंवा अगेन्स्ट अ सर्टन पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. दीस इज अ मुवमेंट टू सेव द कोकोनट ट्री ऑफ गोवा, विच इज द आयडेंटिटी एंड हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा.